रावण एक्टिंग कोत्ता कॅसेटीचेर कांतारा म्हणून आमचें नांव गाजोयता व्हिडिओ टीव्हीचेर संवसारभर आमकां लोक पळयता हे पोरी आमी वावर करून भरपूर दुडू जोडटा आयज हांव फामाद कांतोरीस जालां बेश्टोच हांव ह्या जाग्यार पावोंक ना ही यात्रान आयज हांव एक्टिंग कोत्ता कोणेच बेश्टोच घालूंक ना दीस रात हांवें प्रॅक्टीस केल्या म्हज्या जिवाचें मातूय चिंतूंक ना आरतीच्या मोगान काम केलां दुडवाक लागोन करूंक ना काम केल्यार दुडू आपशींच मेवता बरो वावरलो काक दाखयतो लोक तुका वाकाणटा ताळयो मारून उर्बा तुजी ओदीक वाडयता आमकां पळोवन कितले नवे भुरगे तियात्रीस जावंक चिंता नवो भुरगो तुज्या फुड्यान आयल्या बेपरवाताची कोरी नाका वायट बरें तुज्यान सांगोंक जाता ताका दुखोय नाका आयज यो फाल्यां यो परत परत आपोवन पोटगिरी आशा दाखोय नाका अशें कोत्तात त्या तियात्रिस्तान दुसरो वयर सरलोलो नाका फुडें सोदता जाल्यार फुडें हाड तुज्या दारान तो वयर सोदतलो कातून नाका चोडटें जा तो बरें मागतलो ताच्या हाताक धरून ताका वयर काड बरें केल्यार बरें मेवतलें ना तर तुजेंच पडत पाड नवे भुरगे वयर सोदतात जाल्यार आमचो तांकां आदार दिवया चुकतात जाल्यार कशें कितें करचें आमी तांकां दाखोवया आमचें नांव सदांच वाखाणटेलें तांचें आमी बरें उतर घेवया आमी तुमी सगळे एकवटान रावून कोंकणी मायभास सांबाळया
बाबा तू एक्सरे सुवातेर बसत कितें चिंताय हांवें तुका सगल्याक सोदलो आरे तूं हांगा चिंता चिंता जाल्यार फकत तुजें तुका लागून हे गांवांत बोवाक म्हाका तोंड ना हो सगळो गांवचो लोक म्हज्या तोंडार मारता तूं म्हज्या मायच्या मोगान आसलेलो म्हणून जाल्यार हें सोत ना बाबा तुका आयकोंक जाय न्हय तर आयक रिजन बेगूनच कर पार्टीचो वेळ जालो राव न्हय बाबाक न्हेसयता मग बरें तर आमी रोखडीच पार्टी वचून येता बोरी करून आसा आमच्या बाबा मात बरो करून बरें इरमा आमी बेतात चलया पुणे तुझे जिवाक कशें दिसता तुझे जिवाक कशें दिसता वो त्या मारेकार एक्सिडेंटाक सापडून म्हजो इरबाव संवसार सोडून गेलो आनी आनी काय तेच एक्सिडेंटार तुझे दोन्ही पाय कातूचे पडले पूण तुवें काय भियोवची गरज ना हांव तुजो भाव जालेल्या बरी सदांच तुजी सेवा करतलो हो गांवचो लोक सगळ्यो म्हज्यो खबरो करता हांव तुज्या मोगान आसा म्हणून बाबा आतां तरी तुका सोद दिसला न्हय सोत ही जावन आसा सगळी फोट बाबा सोड ती कोबत म्हाका थोड्या पयशांची गरज आसली फाटीं आमच्या कुम्याचेर दुयेंस येवन आमची पोयट्री लॉसांत चलता त्या कामदारांक पयशे दिवंक जाय लायटीचें बील आयलां उदकाचें बील भरूंक जाय देखून म्हाका दुडवांची गरज आसली पयशे आनी तुका तू कितें पिसो जाला अरे तू म्हजे थंय पयशे मागता तो म्हजी पायची गिरेस काय खंय घातल्यार तुवें तुज्या पांयची गिरेस्काय तुजी पांयची गिरेस्काय म्हजे लागीं आसा ती हांव तुका तुजो वेळ येतून दितलो हांवें तुका एका उतरान सांगला न्हय म्हजे थंय ना म्हणल्यार ना हाय नताशा हांव जाणाच आसली तूं हांगासर आसतलें म्हणून होय रेनफर्ड म्हाका एक गरज आसली गरज आसली आनी कसली नताशा बेगीन सांग तुका कसली गरज आसली म्हाका एक 3000 रुपयांची गरज आसली रेनफर्ड फकत 3000 रुपया नताशा हे 3000 मागून तू म्हाका बिझनेस लॉस कित्याक कोत्ताय सांग तुका कितले जाय 5000 रुपया 10000 15000 सांग तुका कितले ना जाय रेनफर्ड म्हाका फकत 3000 रुपयांची गरज आसली 3000 वय घे 5000 दवर तुज्या देसपेसाक थँक्यू रेनफर्ड हांव वेता पूण फाल्यां मात म्हाका सदांचे सुवातेर मेळोंक विसरो नाका बरें नताशा बाय रेनफर्ड बाय नताशा बाबा हांवें तुजे लागीं 2000 रुपया मागलेले त्या लायटीचें आनी उदकाचें बील भरूंक ताणें तुजे लागीं 3000 रुपया मागले आनी तुवें ताका 5000 रुपया दिले कित्याक ती तुजी कुमार म्हणून ते दिव तू तुजें तोंड सांबाळून उलय ना तर खूब वायट जातलें बाबा हांवें तुका तुजे माय पायचे फाटल्यान व्हड केलो हे म्हज्या गोपान धरून हांवें तुका मोग दिलो हांवें तुका शिकयलो आनी तूं एक बरो बुनीस जावचे पासत हांवें तुका घराचे रीड काडून एक तारवटी केलो बाबा आयज तूं म्हाका हे परी अपमानाची उतरां उलोवंक लागलो बाबा ते दिव तुजो शर्म आयकोन हांवें म्हजो वेळ पिड्यार केलो वेता हांव बाबा वेताय बाबा
ती नाताशा एक वाईट गुणाची वस्तोरी. ते आज तुझ्या वेगीर असल्या फाल्यां दुसऱ्याच्या गोपान असता आणि पोरवा ते तिसऱ्याच्या सागाताक भोव जबारता. बाबा हांव सदां देवा लागीं मागतलो ते नाताशा तुझी वाट सोडून तू एक बऱ्या रस्त्यार पावल्यार पुरो पुढं. तोय मारिस्तेल तू काय सांगलो ने हा ते पेदरी नागे हायनाक म्हणून तोच जा तू पेदरी नागे हाडा हा सांगला मग तू पेदरी नागे हायनाक म्हणून हाय तू मारिस्तेल मोठ झाला पेदरींचं किती बारक्या चालते हा मुंगी लाल मोजे नाव वळखता म्हाका आख्खो गांव. व्हडल्या व्हडल्या गांवांनी जायतो फामाद आसा हांव. मुंगी लाल मोजे नाव वळखता म्हाका आख्खो गांव. व्हडल्या व्हडल्या गांवांनी जायतो फामाद आसा हांव. व्हडले व्हडले लोक म्हाका हातूच काडून कोतात सलाम. तांची पर्वा करिना हांव. फाटल्यान मारून येतात गांव. व्हडले व्हडले लोक म्हाका हातूच काडून कोतात सलाम. तांची पर्वा करिना हांव. फाटल्यान मारून येतात गांव. मोगीला किती झालं ते तू तुला किती आवडून मला किती झाले मोगीला काल आता दिसभर काम करून बोजे फाटून दुखता. बाबा माझी आयडिया अशी सोय बाबा मग कितू काम हा पोल्ट्री फार्मा कितू काम हा गारा कितू काम हा तिके चेडा सांगू रेनपडा सांगू कितू हा तो आपण सांगू तेका वय वय चल चल तू कामाक बस. बरे हांव वयता. रेनफर्ड कितें जालें ती तूं कित्याक तूं म्हजो दुसरो जीव घाता. बाबा काल आता दिसभर काम करून बोजे फाटून दुखता. देखून म्हाका मातशें आयडियाक्स लावशी. आयडेक्स आणि तुका तू किती पिसो झाला म्हाका वेळ ना. तू कुवेल ना आणि त्यात बरोबर तू नाताशा कोण त्या पोटात दुखत म्हणून त्यात तू सोर आणि तेल नाही रगड आलो आणि आज किती त्या तिच्या पाशी हात दुखत नाही आयला का माझा कोण दिला मुंगीला तुका कोणे सांगला होता का रोबोट आलो म्हणून. कोण सांगितलं म्हणजे तू हे मात्र सांगलं ना सोर आण म्हणून त्या रगड बाजाय म्हणून अरे दोडली द्या तात हात झाले आणि ताजे पपाय हारे कोल्लायला पपाय किती हात रे चोय गावात की तू आतवा चेडू हाय ते काजार बाळा हाडल्या किती आवडतं दोन किती आवडता मुंगीला तू म्हाका शाबातो सांगतो तू कोणाला ऐकायला झाला रे. तू ते गाडी ऐकायला झाला बरे. गाडी आला की काजार झाला हांव गाडी आला की काजार झाला बरो तुझ भाशेन न्हू हांव चेडवा का काजार झाला तुझ भाशेन बायला हाडल्या मुंगीला तू तुझे तोंड सांभाळून उलय. अरे त्यागे गो घालपा कसो त्रास कर काम होत हुई हा चोपाड बसपा काम होता आणि तू किती काय त्यागे बायले बरे तू माझी ता मुंगीला बाबाचे तोंड सांभाळून उलय. जोडी करून दाखव तू अशी चोय लावली बाप या सोब रे चुकला मन झाला चोय तो आता गाड्या साहेब राहायचा चोय आवडता आवडी पुढे कामा सामाडून गाड्या तुझा वेळ झाला हा तुझी वाट पळयता. तुवें म्हाका सांगलेलें न्ही आमी विचाराक रावणार आणि तू अजूनही हांगा आसा. नाताशा हे दोंडीराक लागून म्हाका मातसो वेळ जालो. चल आता आमी या. नाताशा कितें जालें नाताशा बेगीन बोस. मुंगीलाल दीदी खूय आसा बेगीन पावत कोणी तरी पावत म्हाका. मुंगीलाल ते आयडियाक्स खंय दवरला कोण तरी पावत. तू काय भिया नाका नाताशा आवाज तू भिया नाका हांव तुका आयडिया सांगता. सांग तुका खंय दुखता बेगीन सांग हांव आसा तू भिया नाका हांव आसा तुजें सांगता. तू भिया नाका नाताशा तू भिया नाका. अरे हेच किती होता
जोडीला तू तुझे तोंड बंद कर. आणि मासे उसकाळ आणि मासे उसकाळ इतकं ता त्याच्या पाया पेंट माता होय चोय तुक माशाला मला जाय ना पण चोय आपल्या कुमार कितको लायतो चोय कितको येता ती चोय तुक माशाला मला जाय ना त्याकडे त्याकडे होणे नको जाणे माझं पूत वाईट नाही पुढे नाताशान ताका आपल्या मोबाईल भिसो केला म्हाका ते एका ते ताका फोटोन भेटले पुढं बघला म्हाका कितें जाता दिसता बघला बघला Ini kota, sekarang, koi, bagaimana? Ini di kota, sekarang. Tuh nih tuh kak, puluh mampu dia yang kiri. Vitamin E, saya itu kak vitamin E. Dokter Mus म्हणे कोण ओळख होता पण मुझे बघले पेशंट कोणी नाही त्याक लागू ह्याचं हे पोस्टर लागून तपासली काय सकाळ सण एक पेशंट आहे फक्त मूस मुझे नाव डॉक्टर मूस मंगायला पायन वाटलाय ती डॉक्टर मूस म्हणून बघले मुझे बघले मूस येत आहे हा मार की द्या सताय द्या अते येत आहे की तू सुगु मूस मारे आणि बाहेर उडे द्याय सकाळ म्हणे तेच की ना मुसा मार पाहिजे एक पासून पेशंट आता मी बोलले जाऊ साहेब हो तू एक लोक पेशंट येता होय हिंगा येतो जाऊ साहेब गिराकीने हॅपी सगळे सारखं करूया हॅलो लोक नुसता मोबाईल दिसलो कोण मोबाईल नुसता I'm coming. Come outside. Doctor, I'm coming. Incoming free. Doctor, what happening in the Kota? What not? God? Inga. Hot? Inga. Go sleep in the bedroom. I'm coming. Just now. Ki झालं बाबा की झालं सांग doctor. In the Kota. In the Kota. Hoy. Kazari. Na doctor. Pokola. Pokol. वखत मुळे बरोबर आशिल्लो वखत लागलो कितें वर्सान गेलो मूग चलतालो जाल्यार एक दीस येयले म्हाका म्हणपाक लागले आमी फेस्ता या म्हणून फेस्ता वयता म्हणून जाल्यार मुगो एक पासून रुपये लागलो दोतोर आयज एक सांगिल्ले आयज फेस्ता वचना म्हणून जाल्यार रागान बाशले आनी दोनी कुली वयले आनी कोणागे दुर्गाचे मारले सांगपाक बरो म्हळ्यार कुल्या काय जालो ते दुर्गाचे चूर जालो एक चिरो कुटाळ पळो एक चिरो कुकोळी पळो एक चिरो वेर्ना पळो आनी दुर्गाचे भार बिरेस्तार गेले मागीर कितें काय म्हणून जालें 2-3 चिऱ्या तो दुरीग आमी सारकें केलें कोंब्याचे वो कोंबये मास खायलो न्ही कोंबये मास म्हणून जालें बरोबर आशिल्लो आमी गेली एक कोंबी आसली ब्रावन कलराची आनी एक दिसा काडली सकाळी ते काडले आनी गुडा देर काडले आपल्या उतून सापून लागली आनी उतून भाशून गेलोली आयज पासून दोतोर कोंबी घरदार आयलो ना ताका लागून आमी पेपराचेर येड घातला चोरीतूच ते कोंबे कोणा चोरील जाले आनी हांडील जाल्यार 1 लाख दितो म्हणून सांगिल्लो कोंबी तुज्या 1 लाख दितो कितल्यो कमी येतल्यो मेंटल ते म्हाका मेंटल हॉस्पिटलाक उठोवन येयला कितें रिंगा अरे बाबा तूं केन्नाय फुटबॉल वो केन्नाय गोड्यांनी खेळटालो हय गोड्यांनी म्हळ्यार तूं बरोबर आशिल्लो एक दिसा टोर्नामेंट चलतालो नावेली स्पोर्ट्स क्लब आनी केपें स्पोर्ट्स क्लब आवय बरो टोर्नामेंट चलतालो अकस्मात फटाफट केपें स्पोर्ट्स क्लब 3 गेम जिखिले कित्याक तेंगे बर्थडे मोठी आसले आगे मुझे माय मग दिसता शिवर मेंटल हॉस्पिटलात उठोन येयलो केस होते रात्री अरे तू जात कितें म्हाका सांग रे दोतोर हांवें कितें आयला म्हाका एक कोण आलो दोतोर अरे तू पोटान तुका तूं सांगता न्हू दोतोर उगडास येयलो कित्याक पोटान काय जालें ना दाडी
दाढी सोड म्हणलो आहे ना उगडास येलो दाढी सोड म्हणलो दाढी कितको सोड एक आणि किती कितको सोड मत पडी ते दुसरा एक दिवसा पेर खायले पेर खायला का माई मुगे दाढी सोड लागली काही काय एक मोठे एक जिलेबी थोडा खायले उस भेटलो तेरे फेक कोणा एक बायलेली आणि मागून पाळले जिलेबी काढून बारडे आणि बरे दत्रा काढून माझी आई काढे ते बायले गेले गारा काढे आणि ते जिलेबी रडले आणि आता बोले येलो ते बायले बोल सांगले ते बायले घर पहाड केलं मरे हा दाढी सोडा आता एक काम कर दाढी सोड मरे आणि रोकडा काढे बाहेर बेड हा पळ्यानो बाहेर वस आणि बेडीचे निंदे आणि आ कोरा पळ्यानो आ को दोड गोल कोराव येता बंद होतो अगत गोल हा अगत घेऊन येता बरोबर हा गोल मुळे गोल उडाचे नका साहेब गुरु पाय पडा माशी वस आणि निंदे आगे मुजी मार केस केस मुनी सायरी दाढी सोडकी आवय दोतोर मग सरपंच घास मारलो आवय दोतोर मग सरपंच घास मारलो कोणी घास मार रे दोतोर सरपंच घास मार माका सरपंच घास मारलो ओय आगे मुजी माय सरपंच घास मार आ सरो पुया ओ तो मुजाती हा दोतोर तोरा बातिया ओय दोतोर वालानी गोली गाय किती गोली ना पुरा ओय बोल दोतोर गोली गाता आ ओय हस्ता गोली हा सरपंच सोरो पुया रे दोतोर तुम्ही सांगितला गोली घाल म्हणून ओय गोली गायलो वर झाले मी घाल Utrac valor na Visul torzala sovai Advocat sanar munis pasun Ace conui ditologowai De când visoasa catau ce adi Sodat tuturawai Visoas cat za tot faidona Ulon conui tori Apleat pawai Hai visoas to uta Aplea goace आपले बायलेचे मुखोरणारा विश्वास करतात एकामेकाचेर विश्वासघात जातो जीव दितात छापून येता पोतनाचेर नाशी चेडो चेडवाक बुलोई लागान चेडू बुलोवण्याक बुलोन चेडू पोटा ताच्या मोगान चेड्यान चेडवाक पिशे लायलेले मोगरीक लोलो ताच्या आंगान चेडो चेडवाक घेवन भोंवतालो कालांगूट बागातोर अंजुना बागान एक दीस चेडवाक बुलोवून हॉटेलान तो वता Chamis mogak विश्वासघात करतात व्हिडिओ कॅमेरा आडून त्या रुमान फिक्स करून दोतात जिगडे करून बोरयाक लुटून वेळतो मौजेन साता ब्लॅकमेल करता व्हिडिओ सीडी तो आटा शापून म्हणटा आपल्याक तूं 2 लाख दी केस तुजी उडयता दापून पोटिरो मोग आपलो करीत म्हूण चेडवांची तूक नासले मात पूण 2 लाख खंयचे दितेली चेडू बाबडे मोता आपल्याकूच सुरी तोपून चेडो तुका बुलयता म्हणून चेडवा बुलो नाका तोंडार मो फाटल्यान कुस्की उन भोंवतात कोणाक पातये नाका
आयज त्या चेडवाक विश्वासघात केलो तसोच घडत तुका पयलोच तुजो आबरू लुटून तोंड करून दिव नाका लोकांक वेस्पेतां रावून तुजो फामिलीचो मान राखा हाय जॉन्सन, हाय कसो आसा आसा बरो आनी केन्ना आयलो हांव अकस्मात आयला कारण हांव म्हजे बायलेक सरप्रायज दिवंक सोदतां अरे आख्ख्या गांवांत खबर जाल्या की तुजी गोरकान नताशा एका आग्वा चडच्या मोगान आसा म्हणून कितें म्हाकाच जाल्यार दिसना ही जाल्यार फोट म्हाका जाल्यार म्हजे बायलेचेर पुरो विश्वास आसा पुरो विश्वास आसा हांवें म्हज्याकूच दोळ्यांनी पळयलां तुजी घरकान एका आंकवा चेड्याच्या सांगाताक भोंवताना सोड ती खबर म्हाका टायम ना अरे जॉन्सन कसो आसा आसा बरो केन्ना आयलो आतांच येयला जॉन्सन म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय आसलें कितें सांगूंक जाय आसलें तुजे बायलेची खबर म्हजे बायलेची खबर चल बरें जॉन्सन हांव येता जोकी एक काम कर म्हाका परत एअरपोर्टार सोड रेनफर्ड हांव सकाळच्यान तनमोग कोत्ता आनी तूं म्हजो नाताशा हें तूं कितें उलयताय तुका खबर ना हांव तुजो कितलो मोग करता तो एका दिसाक तूं म्हाका दिसना जाल्यार हांव पिसो जाता आय गो मॅड पूण रेनफर्ड आमच्या मोगा मदें एकूच कांटो आसा आमच्या मोगा मदें आनी कांटो आनी कोण कांटो जावन आसा तुजो तित्यूव रेनफर्ड तित्यूव आनी आमच्या मोगाचो कांटो हें कशें जावं येता नाताशा म्हज्या तित्यूवान म्हाका ल्हानांतलो व्हड केला ल्हानूच आसतना म्हज्या आवयन बाबा म्हाका सांडलो आयज हांव कितें आसा तें फकत म्हज्या तित्यूवाक लागून आनी तित्यूव आमच्या मोगाचो कांटो हें कशें जावं येता नाताशा तुका दिसना तुज्या तितूवाक नाटक केलो जाल्यार आमच्या मोगाची वाट आमकां उक्ती जातली म्हणून म्हज्या तित्यूवाक ना नाताशा म्हज्या तित्यूवाक नाटक करपाचें काम म्हजें थंय घडचें ना जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदताय रेनफर्ड नाताशा तशें म्हणूं नाकाय म्हज्या तित्यूवान म्हाका ल्हानांतलो व्हड केला म्हज्या तित्यूवाचेर म्हज्यान विसर घालूंक घडचें ना नाताशा घडचें ना जाल्यार आयज तान तुका आनी म्हाका कसलोच संबंद आसता वय हें तूं कितें उलयता नाताशा एका दिसाक तूं म्हाका दिसना जाल्यार हांव पिसून जाता आनीक म्हज्या तित्यूवाक नाटक कर म्हणटा ना हें म्हजें थंय घडचें ना नाताशा तर तुका कोण जाय हांव वो तुजो तित्यूव नाताशा नाताशा म्हाका म्हजो तित्यूव सांग रेनफर्ड तुका कोण जाय म्हाका म्हजो तित्यूव न्हय म्हाका तूं जाय नाताशा म्हाका तूं जाय जाल्यार म्हाका एक सांग नाताशा तित्यूवाक नाटक करपाचें काम तर म्हजें थंय घडचें ना जाल्यार हें काम कोण करतलो नाताशा त्या पासत तूं भिये नाकाय तें तूं म्हजेर सोड पूण तूं घरांत आसतना हें काम करूंक म्हजें थंय घडचें ना देखून फाल्यांचे राती तूं घरांत रावूं नाका तूं आमगेर यो जें कितें करचें आसा तें म्हजो मनीस करतलो ना लासोरा हान काबार गेले हाताय माटाची दोला फकत शेवा काय माडा आणि याची मूस सगळे मूस आणि दोतोर झालो तीन दोतोरा बघले को येताय मूस आणि आता माडा को लागलाय मूस काय काय नाही आम जीवा अरे रे 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 वाव यात मरे सारकोची एकानी जाप करपानो ओ एक सांगल्या दोन सांगोता अरे रे एक मेडपानो एका हिंगा झाडां लिपल्या बरो किती वचनी या झाडां लिपवता मुतीदा मुजेरची बरं झाले ती झाले हा तुका सुत्तालो ती झाले यो ये पेसा मेळे मरे माय एक लाख हा लिपलो मरे बरं झाले तू गण वाटेर बरं झाले तुका सुद्धा येता
अरे की सांगूचे दोन राती म्हाका कोण कळ्यान एक सुणे हाडले म्हणे हांवें उमेदीन घराडे घरान चोयल्या कितें ते चोड मुसता चोड म्हूण काळे हांवें काळ्यान तेका भायर बांदून दवरले रातभर चोयल्या कितें सोगले राती कोडे आनी कितुली सुणे येयली उणे म्हळ्यार सगळे 49 सुमार सुण्या पेटे येयले हिंगा आनी तेका बेजा करपा लागले मान बेजा कोताय न्हिदोन दिनाय उठोन दिनाय सगळे रात बुकताय कितें केलें बरें अरे हांव जाणा रे जे कोंकण रेल्वे स्टार्ट काबार जायना मस्ती हांव जाणा मागीर म्हाका आयडिया येयली हांव सुण्यान धरू मागीर म्हाका कळ्ळें कितें मागीर हांवें काळ्यांनी हें तुजें चोड न्हू रे त्या काळ्यांनी स्लायस दिली स्लायस म्हळ्यार ती भाजी ना घालपाक स्लायस अच्छा अरे अरे स्लाइस ना रे स्लॅक्स ती घायना का सगळे हाडला बायले सुण्या पेटे ते स्लाइस घाल म्हणून चोयले आनी सगळे गेले पोतून कित्याक गेले तुझे अरे हांव जाणा तू कोणा कळटा दादा किती दीस जाले तू चोयता एकू पेंट घाल मोता कितें सांगता एकू पेंट हांव घाल मोना हांव जायती पेंट घाल मोता तूं जाणा चोयल ती येतोय ये पेंट हांव वसोण घालयता येतोय ये पेंट हांव मडगांव घालयता चोयला येतोय ये पेंट हांव कोलवा घालयता येतोय ये पेंट हांव मिरामार घालयता येतोय ये पेंट हांव काळंगूट घालयता आनी येतोय ये पेंट हांव कारवार घालयता येतोय ये पेंट हानावर घालयता येतोय ये पेंट या रे मार किऱ्याक कोंकण रेल्वेचेर म्हजी बोगली आतां जाय आनी रातीन जायी किऱ्याक शेम ऑन यू चूक केली हांवें सगलें दिलां तोरूय म्हाका उणें इतलें सोगोती तुवें आनीकूय म्हाका जाय इतलेंच पुरो अशें म्हटलां कोणें देवान दिल्या म्हाका दोन दोळे दुसऱ्याचे बरें ते पडून तशें दिल्यार सोबीत दोन काल दुसऱ्याचे बरें ते आयकून जिण्यान दिलां देवान म्हाका दुसऱ्याचे बरें ते चिंतून जीप दिल्या न्हय दुसऱ्याच्यो खबरो करून एका गांवान आसली एक वस्तोरी सदां दुसऱ्याच्यो वायट खबरो करी लोकांक कितले तिका सांगले आयकोनासली मात्तोरी आतां रडटा करून दोगांच्यो जोरी तिका आसले एक सोबीत चेडू कंडक्टराच्या मोगान पडटा मागीर आयकोना परवा करिना ताच्या सांगाता पडोन वेता आतां गांवान लोक खबरो कोत्तात वस्तोरी तिचा वता आयज म्हाका फाल्यां तुका आमी विसरता
bore estimosa dormace वाडोयता देवासां Padri केन्नाय लोभ घालिना तोर तांचेर उलोयता पळय गांव कित्याक घालिनान आयकात सांगता हांव एका तियात्रांत भुमिका केली पाद्री जालो लोभ तो घालून गरम जाता सोसूंक जायना दिसताली ती सोडून दिवून पाद्री बाबडे लोभ घालून आसतात कितले त्रासांनी गोश्टी सोसून दोरूय पाद्रीचेर आमी उलयता लोभ घालिना म्हूण दोनया बोगोस आमकां चुकतात आमी पाद्रीचेर उलोवून नाताशा हांव तुजीच वाट पळयतालो कित्याक नाताशा म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय म्हजे लागीं उलोवंक आनी कितें वय नाताशा पळय नाताशा तुजो गोरकार तुका तुजो गोरकार आसा तुमच्या फुडाराक लागून तुजो गोरकार गल्फाक काम करून तुमचो घोराबोत सांबाळटा देखून तूं म्हज्या पुताची वाट सोड नाताशा तुज्या पुताची वाट आनी हांव सोडूं तुजो पूत म्हजेर पिसो जाता नाताशा पळय तूं एक काजारी वस्तोरी ताका ताजो फुडार आसा ताका एक आदार जावंक दी आनीक ताजो फुडार करून दी नाताशा देखून नाताशा हांव तुजे पांय पडटा नाताशा तूं म्हज्या पुताची वाट सोड म्हज्या पुताची वाट सोड नाताशा जाता जाल्यार वच आनी तुज्या पुताक सांग की म्हजी वाट सोड म्हणून म्हजो पूत तुज्या मोगाक पिसो जाला तुजे विडे ताज्या रावंक जावचो ना नाताशा तुजे विडे रावंक जावचें ना नाताशा आमचो प्लॅनिंग खंय पावला आयच्या राती भितर तुवें रेनफडाचो तितुवाचो खून करूंक जाय आनी उपरांत रेनफडाचो आमी दोगांनी पळोवन वचून काजार जावया ओके बरें आसा तें काम तूं म्हजें सोड आवय कामील बाबान म्हाका सांगिला बेडीचे न्हीद म्हूण पयर पाटी मिगेची विता हांव बेडीचे न्हीद वता आवय आयज हांव इतलो खुशालू केन्ना जाल्ला तितलो हांव स्वता सगळ्यांनी तो जाणा पूण बेडीचे केन्ना दिलो ना जावं सायबा आयज पयर पाटी म्हाका चान्स पडलो बेडीचे आनी कोता सायबा पयर पाटी बेडीचे कोता म्हाका राख हा म्हाका राख सायबा आनी कोता सुशेगाद न्ही आनी कांयच तुका वस्तू घेवन येना ती सण आसा तुजी सासणीची नाताशा तुवें सांगलेली पळय हांवें रेनफोर्टाच्या तितुवाचो खून केलो आनी आमच्या मदलो एक काटो काडून उडयलो आनी दुसरोय काटो जाता तितले बेगीन काडून उडोवचो दोतोर म्हणतो हातोर जाण बोलता मुसा दोतोर म्हण नाव दवरलो पळय मुसा दोतोर आहा सगळे मुसू मारो पडाय आतां चितिरां हेळा पाठ बरोवपाक कानोला कानोल बुगले पावला 3 हेळा पाठ बरयले कास्ताचे सारक्यो दोग जाणां रेडी केले दोग जाणां हेळा पाठी म्हण गेली बरें हाय चोवपाचें आज सगळ्यांनी दिला स्क्रिप्टा सगळी दिल्या शिंकोन यो म्हण सांगिलां डायरेक्टर कसा डायरेक्टर लागत नाका माशा ओगट जालो तुझी जीभ घासून ना कितें माय आनी हाडलेचे 2 एश कोन नुस्तें आसा हॉळ काटाची भाजी समजून रे आज मग सारको थिंगा सगळ्यांना रेडी मरे सगळे रेडी कसलो प्रॉब्लेम ना ओके बिनाका डायरेक्टर तो बिनाका
तू रा काळ मध्ये आहे बरं चल म्हणजे पहिली पार्टी नाव जाणं पहिली पार्टी नाव किती पहिली म्हणजे पहिली स्टार्टिंग पार्टी नाव जाणं किती मायचे भेड किती मायचे भेड? होय होय किती माहिती आहे बेन मायचे भेड माहिती तुका दाबा ना तुका बेनून जातो ते बेन दाबा ना जीब तू हा ती जीब जोरल्या आणि म्हणजे दुसरे पार्टी नाव दुसरी पार्टी नाव किती ओकलेचे पेन पेन होय बरं असता नाव किती जीब पर सांभाळ टाच करून घ्या पहिलं सांग त्यासो त्यासाठी बरे बरे आम्हाला सांग एक वेळ सांग आता पहिला किती ओपनिंग होय मायचे बेड ये रियाचो ओपनिंग पहिलो कोण वर मुटो हांव तुमका दाखयता पहिलो म्हूण म्हाका दाखय कळ्ळें न्हू ओके हांव पहिलो म्हूण दाखयता मरे हय म्हूण दाखय मायचे बेड पेरे 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 पे मायचे बेड पे 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 मायचे बेड पे 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 मायचे बेड पेरे पेरे मायचे बेड पेरे रे मायचे बेड पेरे रे मायचे बेड पेरे रे 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 सगळे बरे हाती गेले पे 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 मोठे किती म्युझिक रे ते माझी म्युझिक आहे पॉप पॉप तेच कोण बरे तो सांग बरे बच्चोय बरे झाले मुनी माहिती बेड follow we follow सगळा follow किती पैसे तिकीट मिळते ते जाऊन बोलणे तिकीट मला येतो ते चुडवा मायचे पेन My adorable walker. Tacoy na dormar go soko. तुझ्या विणे मजान रावक जावचे नाही आ तुझे पेन आणि तू मजे ते पेनावले असतो किती बॉटल बॉटल त्यांनी सांगितलं बटर याची बँड बटर ही बंदारू त्याने मिठाई बक्कल मिठाई बटर आणि हा बक्कल कांताय बना याचे बरे या नका बरे आज सांगू बरे आता पार्ट कॉमेंट्स करूया म्हणजे पहिली पार्ट करूया तू गेली माय मोता काय म्हणे अरे तू रट किती आगो माझ्या मोडे आगो अरे तुझे माय मेलणार रे समज तुझे माय मेली समज कळ्यानो एक वॉक कांताय ना बरे माके सोडलो हा तुका डाकूचो होय हा डाकवा काम शिवर मी डाकू नु डाकू रे तू डाकू माता होतोय हो तू गेली माय माता जिती माता मी माय माता होय जिती माता होय तू ये तुका वाटेर मेळमुटी तू ये राग सगळं बाहेर काढपाचो होय आणि एका फारान मारपाचो ओके हे गाणे काम डन येतोय हा पिस्टल ओके दी हा तू येसो तू बरे जाऊ ने पडे नु होय पडे तू एक सांग बरे प्लीज घे हा तो हाऊ फ्रॉम डिंग स्टार्ट करे किती बाकी तेगे माय माता बरे माइक माता होय बरे जाऊ ने चोय काल बदे बरे हा डोल दिला तू वेळ माझे माइक मारली पाईप मारपाचो नाही पाय होय पाय किटाकू माइक किती मार तुम्ही पाईप मारू ए मुझे बोंबले फार लागलो मुझे बोंबलेचे कुडके झाले की मुझी मरी मुझी गायंदोड बाहेर सल्ली अरे तू गोळी हुई आहे तू गोळी नाही गुडी ऍक्टिंग को देश को बताई पोते आरम दोन ऍक्टिंग को बताई पेशा फ्लॅश मार वो नो फार मत पोते मसाल दिनो से हटारो मार की सता जाई किती रे तो तुका आणखी काय म्हणा माझ्या कोण डिसिप्लिन तुका भुरग्याको अरे म्हाका कोण दोनशी तांती राडपा लागली आनी बाराच्या आड म्हणली तो थिंग रात म्हणून शॉर्ट काढ वयतालो तू किती कामूळ जाल्या पांय वाटे वयल्यान तुम्ही आपल्या बुलेट येसल्यो मोटरसायकल घेवन हर कोण येताय इतली मुगे तांती होळे आत किती कोता आत किती कोता झालं रे पात्र गुन्हा झालो एसआय वयतालो लेट जातो बेगीन दिलो पात्र तुमगे एसआय बिसाय म्हाका लागलो ना मुगे तांत्या किती कोता सांग ना जाल्या तू खाव मार पात्र बेगीन सांग ना पात्र गुन्हा झालं रे पात्र आम्ही गेलो आमचो एसआय गेलो लेट जातो फास्ट वयतालो की झालं बस झालं की जाण दोतोरे त्याने किती कामूळ झाल्या
कोणाच्या नालाला भितो साला आणि मुगे पोतेचे माला आणि तांती होळे डायरेक्टर बरो जाल तू येन चोय मुगे गुन्यांव जालो मातशें मोकळ रे मातशें सॉल्व कर न्हू आमगे प्रॉब्लम मातशें सॉल्व कर न्हू कितें सॉल्व करी मारप आनी सॉल्व आम करप होय मातशें कर रे मातशें हेल्प कर न्हू मातशें हेल्प कितें तुका एसाय म्हळ्यार एसाय देना कर रे पात्रा कर रे कितें मातशें मातशें कर डायरेक्टर मातशें कर कित कर मातशें हेल्प कर मातशें हेल्प कर मुगे पयस दिवून सांग तेका तांती होळे मग कोणागे 12चे घालून जालो न्ही कितें कामून पैसे दी सो डायरेक्टर म्हाका काय पयशे नाय दितो म्हळ्यार पयशे पंचायत केल्या कितले ट्रास पडले कळ्ळे न्हू पुलीस रोकडोच 400 रुपये 500 रुपये सांगताय आनी मागीर बरें हुंय बार मेळटले हिंग बसून तें पडले तुका हुंय हॉटेल दिस पडे तें गे पडले तुका सारकें ताला मार म्हळ्यार 1,500 येता पंचायत काय भितर कोयर आनी म्हाका तांच्या पयशे हारी कर म्हणून सांग चो ना मातशें डायरेक्टर पयशे मातशें हेल्प कर न्हू हांव वयता म्हाका कोगो जाता पयशे दी म्हूण सांगले काय न्हू मुखाडे हालो ना दिना हांव हितून एक हांग शेता थिंग तियात्रां घालप म्हळ्यार पाड मरे सारकें पयशे आमी दिवपाचे आनी हें करपाचें कोगो जाता पात्रा वस वस बेगीन सॉर्टल कर सॉर्टल कर ना जाल्यार हांव येवन दवरपा ना पुलीस वयतो दो कित्याक तूं तेका घालतो न्हू आतां मुगे तांत्या पयशे कोण हारी कर ते म्हाका पयलीं कळपाक आतां हांवें होळ्याय हांवें होळ्याय तांतया तूं म्हळ्यार म्हणून कितें मागीर तुवें कितें सेटलमेंट केलें तुगे एक्टर तो एक्टर म्हाका पयस दी नाल्यार चोय ना चोय आंगार करा बरें दिता एक सांग कितू पयशे तांत्यानी तांत्याचे हय मुगेले हय 200 रुपये ही नेरवां चाळवले हांगा पुत 200 तांतयांचे फकत 200 रुपये कास्ता घाता शेंडी कितें रे 200 तांतयां 200 रुपये म्हळ्यार त्या तो मुगे एक्टर घे 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 200 मरे 200 देव बरो कर तुवें म्हूण ते दिले राव रे तुगे फकत 200 तांतयां कळ्ळें न्हू हय तो तुगे 200 तांतयां आतां पेड्या जाले आनी तुका 200 तांतयांचे 200 रुपयान दिवपा कित कोण कोंता येत रे तें म्हाका कोंता तांती 1200 दिवपाक कित्याक कित्याक ती तांतयां उकळोली पावले सगल्याकू तुका सोदले काळीजे तोठाकले तोरूय तूं नामेवले खंय गेले खंय पावले सगल्याकू तुका सोदले काळीजे तोठाकले तोरूय तूं नामेवले एक्सिडेंट जावन म्हाका म्हजें आंग धाडावले रस्त्याचेर पडोन म्हजें रगत व्हांवतालें थंय सोर तूं पावोन चल्ले हॉस्पिटलान घेवन गेले आख्खी रात थंय रावले म्हाका लागून वावुरले येतोच हांव फुड्यान गो पयलें तुका म्हूण म्हाका भियेनाका चोडूय तूं आलो नाका सीतीदा येतोच हांव फुड्यान गो पयलें तुका म्हूण म्हाका भियेनाका चोडूय तूं आलो नाका उलोवूं
दोतोर म्हणो उलोय नाका तोंडार पोट्टाले म्हणो म्हाका रडो नाका अकस्मात ना जाले बरो कित्याक केलो म्हाका मोगान तुज्या पडला गो म्हाका सोडून वचो नाका नको गांव नको नांव उगडासा जियेता सगल्याकूच सोदता हांव कोण सांगो खूंय मेवो नको गांव नको नांव उगडासा जियेता सगल्याकूच सोदता हांव वर म्हाका मेव म्हाका यो मोगा मारून दाव जीव कित्याक वाटायलो वाटेर मोरो आसलो हांव गावतलो सोदतलो भोंवता हांव सगले गांव वाट पळयता आशेता फुडें कितें जाता तें जाहा Cheers. फ्रँकफर्ट आयज आमची मोठी अडचण सुटावी जाली वय बरें जालो तो जोड्डो मेलो तो आतां आमकां आमच्या मोगाची वाट उक्ती जाली फ्रँकफर्ट वय नताशा कितें तितू मेलो म्हणून पार्टी कोत्ता कोण तितू तूं आनीक तूं अजूनय जिवो आसा वय हांव जिवो आसा जाल्यार मेलो तो कोण मेलतो हांव मुंगीलाल मुंगीलाल तुमके दिसोले आ तितू मेल म्हणू ना त्या दिसी तू म्हणो लागलो मुंगीलाल आपणा बेडीची निद हाटी येत म्हणो लागलो म्हाक म्हणो लागलो तू वच आनी आपणागे बेडीचे न्हीद हांव काढो तितूवागे बेडीचे न्हिदलो तितू काढो मुगे रुमा न्हिदलो इतल्यान तुमगे मुनीस येलो हांव न्हिदलो तो चोयन त्यान सोल तो तितू म्हूण त्यान फुगार केलो म्हाक फुगार केलो तेन्नाय हांवें मेल्ल्या भाशेन दोंग केले त्यान म्हाक सोडो आनी म्हाक सोड त्यान मोबायलाचेर फोन केलो तुवें सांगलेली बरी हांवें ग्रँडफादराच्या तिथे वचून खून केलो बाबा तूं सदांच म्हणटालो न्हय तुजी पांयची गिरेस्तकाय खंय आसा काय म्हणून घे बाबा ही तुजी पांयची गिरेस्तकाय आनी हांवें म्हजी सगळी गिरेस्तकाय तुज्या नांवार करून हाडल्या आतां तूं खुशाल जालो न्हय च्या हे बेस्ट मरती गेले न्हू ही गिरेस्तकाय सारकी उस्तून चोय बाबा दोगांय गिरेस्तकाय घेयाय आनी ऑड्यार घेन मोराय चल या तितू आम दोगांय आतां तूं खुशाल न्हय फ्रँकफर्ट सगळी गिरेस्तकाय घेवन आमी पयस वचून काजार जावया नाना हो पळय तो येता तुम्ही रेडी आसात न्हय होय आम्ही तयार आसात ताजीच वाट पळयतात तो मनीस थंय पावलो पळय तो येता तुम्ही कोण आणि म्हाका कित्याक दाखवतात ना ना म्हाका आतां करी नाकात तुम्ही कोण सोडात म्हाका सोडात तुम्ही म्हाका कित्याक मारतात म्हाका कित्याक दवरला सोडात म्हाका बेगीन सोडात
आज 2 दीस जाले म्हजो पूत अजूनही घरा येवंक ना आमी पुलीस चौकीत कंप्लेन केले पूण पुलीस म्हणटा आमी ताका सोदतात म्हणून दोडया तूच म्हज्या पुताक राव दोडया आनी तूच ताका घरा हाड तो नासतना म्हजे एक मिनट पासून रावप जायना काबिल बाब चोड टेंशन घेनाका यो बॉस दोतोरान तू कितें सांगितलें तू जाण मरे हा तू खाटा ना तू टेंशन कोता येना दोतोर तू टेंशन जाल्यार तू संवसना जेपा पावपा ना चोय तू बॉस हिंगाच हांव भितर वयता आनी घरा उदक घेवन येता हा आनी मागीर गोळयो घेवन येता बॉस म्हजो पूत नासतना म्हजे एक मिनट पासून रावप जायना हांव ताका खूब मोग करता दिला हांव जाणा कामील बाब तू बॉस टेंशन घेनाका हांव भितर वयता आनी घरा उदक धुता आनी मागीर ताका तुवें गुळी बीन घेवन येता बॉस हा ज्यादा दिसतोय मोग्या मोग्या बाबा 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 Titio 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 ना Titio कामील बाब किती झाले कामील बाब तू किती झाले कामील बाब मुगेला माझा Titio मागा सोडून गेला तू सोडून गेला चोय आणि आणि तिथे हात खुई आहे रे Titio मुगेला ते दोडली आता प्लॅन करून माझ्या दोन हात घातले Titio दोन्ही हात कातले चोय मरे तू सोदा ना ते तू सांगतालो ते दादाच्या वाट सोड म्हणून चोय आई दादाचा तू किती केलते चोय म्हण तुका आ संसार ओळख पुढे म्हण तुका होय मुगेला Titio माझा सोदा सांगतालो माझ्या रक्ताला शीट खायतालो ते दादाची वाट सोड म्हणून पण हांवें ताचे आज ऐकूंक ना आयज हांव म्हजी चूक वळखता Titio वाटाभर म्हाका बघून Titio तुजी वार्ता म्हाका स्वताक वेगळूक सोदतालो चोय आयज हांव तुका वेगळूक सोदता तेन्ना हे म्हजे हात म्हाका ना Titio म्हाका बघून Titio देखून हांव तुमकां शिटकायता म्हजे सवय घडला तुजे आयज हांव ते घरा वेर घडटा कितली आगवा चेड्यांनी काजारी बायलाच्या मोगान पडोन आपलो संवसार विबाडून आसाय चुकी सगल्यात आयकोडटात उडली चूक सुधराव हे समाजात जियेक शिकोंक जाय तुजे दोतोर आनी असले बातक तुमचे सवय आयकूंक दिनाका गांवा बेगता पूण ताजी भाव उत्ता आगवा चेड्याक एक शिटकावणी वायट पावल मारचे आदी म्हजे दोतोर मारून पयात कितें घडलें तें आयज म्हज्या पातकाक लागोन